एलईडी आणि बुल ट्रॉलिंग करून नुस्तें धरतल्यांक कितें तरी उपाय काडपाचें नुस्तेंमारी मंत्रालयान थारायलां। एलईडी लायट वापरून नुस्तें धरप चालूच आसता। त्या बरोबर बुल ट्रॉलिंग म्हणजे दोन ट्रॉलर एकूच जाळ घेवन दोनूय वाटांनी बरोबर ओडून नुस्तें धरतात। हे दोनूय पद्दतींनी नुस्तें धरपाक गोंय सरकारान बंदी घाल्या। मात गोंयची बंदी फकत 12 नॉटिकल मायल्सां मेरेन चलता। ताचे भायर ह्यो व्हडल्यो बोटी अशेच पद्दतीन नुस्तें धरतात। तांचें कशें कितें करपाचें तें थारावंक ब्रेस्तारा पालयेकारान जिल्लोधिकारी आनी कोस्टल पुलिसांची मिटींग घेतली। 12 नॉटिकल मायल्सां भायर गोंयचे कायदेशीर कांयच चलना म्हूण आतां केंद्र सरकाराक मेळपाचें थारायलां। एलईडी फिशिंग आणि बुल ट्रॉलिंग केले वयता, ताका लागून पर्यावरणाचें संतुलन बिगडलें वयता। हें एकदम हानिकारक आसा। हांव हाजो निशेधूय करता। जे कोण ह्या एलईडी फिशिंगान आनी बुल ट्रॉलिंगान आसा तांकां म्हाजो सल्लो आसा की अशें करनाकात। अशें जर केलें गेलें जाल्यार कडक पवित्रो घेतलो वयतलो। मुळात अशें जर आमी जावपाकूच दिना जाल्यार कित्याक जातलें तें एलईडी फिशिंग आनी बुल ट्रॉलिंग। म्हणून मुळांतल्यानूच जेन्ना आमी तें बंद करतले तेन्ना अशें एलईडी फिशिंग आनी बुल ट्रॉलिंग बंद जातलें। एलईडी आणि बुल ट्रॉलिंग पद्दतीन नुस्तें धरपाचेर गोंय सरकारान बंदी घाली तरी ती फकत 12 नॉटिकल मायल्सां मेरेन लागता आनी शेजारच्या कर्नाटक, महाराष्ट्र सारकिल्या राज्यांनी तशी बंदी घाल्ली ना। त्या खातीर गोंयचे बंदीचो जाय तसो परिणाम सध्या तरी जायना। केंद्र कितें थारायता ताचेर गोंयच्या नुस्तेंमारीचो फुडार। प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी।